मोस्ट कॉमन म्हणटा ते दोळे मातशे तांबडे जातले, थोड्यांचे चड तांबडे जाता, दॅट्स फायन. मागीर उदक येवप, भितर मातशे तोपलेले भशेन जावप, आनी जर सेकंडरी इन्फेक्शन जायत बॅक्टेरियल बी जाल्यार मातशें जर उदक येता तें मातशें येलोईश जाता. सो दीस इज द मोस्ट कॉमन थिंग. आतां थोड्यांक न्ही फेरेंजियो कंजंक्टिव्हल फिवर म्हणून जाता. म्हणजे कितें जाता, एकाच बरोबर जोर येता, फेरिंग्स म्हणजे ताळो दुखता आनी दोळे तांबडे जाता. तशें जायत जाल्यार मागीर फिवरूय येता, ताळोय दुखता. पुणून जशें सांगलां तशें मोस्ट ऑफ द टायम्स 3, 4, 5 दिसान ते सारके जाता. म्हणटकूच जेन्ना अशें जाता तेन्ना बेटे उदकान बी ते दोळे धुवंक जाय. आतां थोड्यांक न्ही चड सिवियर जाता. सिवियर जाल्यार म्हणटकूच तांकां दोळे उक्ते करूंक जायना, भितर सामके लागलेले भशेन जाता. आनी कॉर्निया जो आसा आमचो काळो भाग जो दिसता, एक्चुअली तो ट्रान्सपरंट पण दिसपाक काळो दिसता, ताजेर स्पॉट्स बी येता. तशें जर जायत जाल्यार विजन मातशें ब्लर जाता. सो दॅट इज द टायम की तांणी डॉक्टरा कडेन वचून ते चॅक करूंक जाय. नाजाल्यार चडशेंदां मातशें उदक आयलें, मातसो जोर आयलो 2 दीस, तांबडे जाले, चवथ्या दिसा ऑटोमॅटिकली सारके जावप.